मुखार आसल्या ग्रोट्याचेर म्हजी नदर गेली. तक्षण हांवें म्हजे हात उबारले. थंयसर एक सोबीत स्त्री उबी आसली. पजळीत निळश्या पाट्यान सोबयल्ल्या धव्या वस्त्रांत ती न्हेसल्ली. तिच्या पांयां तळी हळदुव्या गुलाबांची रास आनी तिच्या पवित्र हातांनी पजळीत मुणयांचें कोंत. तिच्या वदनार निश्कळंक हांसो. असलें एक भोव अपुरबायेचें सोबीत चित्रण दिवन सांत बर्नडेट सुबरूस लुर्द मायेची सोबाय वर्णिता. लुर्द माय कोण? ह्या लुर्द गांवांत कितें घडटा? कातोलीक पवित्र सभा हो लुर्द गांव वा लुर्द शहर एक पवित्र थळ म्हूण मानून घेता. 1080-50 वर्सा फेब्रुवारीच्या 11व्या तारीखे तावन जुलयाच्या 16 तारखे म्हणसर मोरी माई एका 14 वर्साच्या बर्नडेट म्हणल्या चलयेक 18 पावटी दिश्टीक पडटा. ह्या लुर्द शहराक विविध गांवचो लोक सुमार 6 मिलियन लोक हर एक वर्सा ह्या गांवची भेट करता. कुडीच्या तशेंच आत्म्याच्या पिडेन तावन सवकासाय बरेंपण जोडून घेता. रोमन कातोलीक पवित्र सभा अधिकृत तरान 67 अजापां ती मानून घेता. आनी अशें लुर्द मायेची परब फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर संवसारभर आमी आचरण करता. फ्राद जवाहरान मोटव्यान लुर्द सायमणीच्या भक्तीपणा विशयांत प्रस्तावान दिलें. लुर्द शहर भोव पवित्र जागो. फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर पवित्र सभा लुर्द सायमणीच्या फेस्ता दीस विश्व पिडेस्तांचो दीस जावन संभ्रमता. पिडेस्तांचो दीस जावन संभ्रमचें म्हळ्यार त्या दिसा पिडेस्तां खातीर तांचो उगडास काडून तांचे खातीर प्रत्येक रितीन मागचें. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान आतां भगेवंत 1992 इसवेंत फेब्रुवारीची 11 तारीख लुर्द सायमणीच्या फेस्ता दिसा विश्व पिडेस्तांचो दीस जावन आचरसूंक जाय म्हणून अधिकृत जावन ताणें परगटलें. फुडल्या वर्सा लुर्द सायमणीच्या फेस्ता दिसा पयले फावटी विश्व पिडेस्तांचो दीस थंय संभ्रमलो. लुर्द शहराक त्या पवित्र गांवाक लाखांनी पयणारी यात्रेक वेतात आनी हांचे पैकी 97 पिडेस्त. ह्या पिडेस्तांक संगत दिवन कुटुंबाची मोगाची थंय वेतात. बघेवन पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो एक सवाल करता. कित्याक इतले व्हड संख्यान यात्रेक वेतात, पयणारी येतात त्या गांवाक? आनी ह्या सवालाक जाप दिवन तोच पाप साहेब सांगता, हें लुर्द शहर हो पवित्र जागो गलिलेयाच्या काना शहरांत आसल्या त्या लग्ना मटवा भरी. त्या लग्ना मटवांत त्या मंडपांत त्या दीस मोरी माई हजर आसली आनी खंय मोरी माई आसा थंय जेजू हजर आसा. मोरी मायेक खंडीत कळीत आसा. त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक पिडेस्तांचो हुस्को आसा. पिडेस्तांक तो बरो करता. पिडेस्तांक ताणें गूण केला आनी बरें केलां हें मोरी मायेन तिच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून थंय आयिल्ले हे पिडेस्त जावं दी, हे यात्रीक जावं दी, मोरी माये लागीं मागतना मोरी माई तांची पिडा, तांचे कश्ट, तांचे दूख सकड सुम्या सरशीन व्हरता म्हणलो एक भरवोसो ह्या यात्रिकांचो. ह्या लुर्द शहराक, ह्या पवित्र जाग्याक, ह्या पूर्ण शेताक एक सोबीत सुरवात आसा, एक चरित्र आसा. बर्नडेट सुबरो 14 वर्साच्या भुरग्या तावन ही काणी आरंभ जाता. फ्रांस देशाच्या लुर्ड्स गांवचो निवासी फ्रांकोइस सुबरू एक जिन्साची आंगड चलोवन आसलो आनी तो आपली पतीन लुईस सुबरू आनी 9 जाणां भुरग्यां सांगात जिवन आसलो. आनी अशें दीस वेताना तो पिवण्याक बली जाता आनी ताचें काम ताणें साणिध्य पडटा, ताचें आंगड ताणें साणिध्य पडटा आनी क्रमेण तो कुली कामाक लागता.
आनी आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा. आनी अशें त्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी बर्नडेट सुबरू मालगाडें. आनी ताच्या कुटुंबान जायती दुबळी गाय आसली, खाण जेवण सोमागट नातल्लें, आनी त्या वरवीं पिडाशिडाई तवळ तवळ तांकां आसली. आनी आमचे बर्नडेट ताकाय पिडाशिडा आसली, ताका कोलेरा 11 वर्सांच्या प्रायर्स ताका कोलेरा आयिल्लो. पूण हें बर्नडेट बावार्थी जिणयेंत आनी शिकपान हुशार आसलें. ताच्या आवयक तें कुमक करतलें, ताच्या कुटुंबाक ताच्या भावा भयणीक तें कुमक करतलें. आनी एक दीस आवयच्या आदेशा खाल तें त्या रानवट जाग्यार मेसबिल म्हणल्या रानवट जाग्यार लांकूड हाडूंक ताच्या भयणी आनी इश्टीण सांगता तें वता. ते कांय भुरगीं सांगता येतात वाटेर एक वळ उतराचें पडटा. बर्नडेटाची भयण आनी ताची इश्टीण तीं दोगां उतरतात. पूण बर्नडेटा भियेता, कित्याक तें पिडेस्त आसलें, ताका उसमोडी आसली. देखून तीं दोगां उतरल्या उपरांत हे ह्या कुशीन लांकूड इंसून आसता. लांकूड इंसून आसतना एक असामान्य रितीचें एक वारें वळटा. वारें वळटा पूण रुखाची खोली एकसी एक हालना. वारें आयिल्ल्या कुशीन बर्नडेट पळयता आनी एका कडपा वयर एक सोबीत नारी, सोबीत स्त्री ती पळयता. धवें नेसाण तिचें, धवो वेल, पेंगटाक एक निळसो पाटो आनी पांयांचेर हळदुवे गुलाब. मुरिमयेच्या त्या नारीच्या, त्या स्त्रियेच्या हातांत एक सोबीत बंगराळें खोंत, धवे मुणयो. हें दर्शन देखिल्लें बर्नडेट भियेता, शर्मेता आनी ही मोरी माई ताचे सरशी ह्या चेडवाक आपयता. भियोन गेल्लें, शर्मून गेल्लें हें चेडूं ताचें थंय आसलें कोंत काडन कुर्सो गुर्तू काडूंक येताना ताचो हात वयर वचना, कित्याक हात कांपून आसता. तवळ ही मोरी माई कुर्सा गुर्तू काडटा. मोरी मायेन कुर्सा गुर्तू काडिल्लेंच ह्या चेडवाक बर्नडेटा की कुर्सा गुर्तू काडूंक सलीस जाता. तेर्स म्हणूंक अरम करता. तेर्स म्हणटा आसतना नमान मोरये संता मोरये म्हणटाना मोरी माई कोंतांत आसले मुणयो मेजता. महिमा बापा म्हणटाना मात्र मोरी माई बर्नडेटा सांगाता जाप दिता. सगलो तेर्स जाल्लेंच ही मोरी माई अदृश्य जाता. उपरांत 17 फावटी, टोटल 18 फावटी मोरी माई बर्नडेटाक दिश्टीक पडली. हांचे पैकी वस्तू दर्शनां साबार आसात, पूण सुरवेची थोडी दर्शनां समजल्यार आमकां मोरी माई कोण, ती लुर्द सायबीण कोण म्हणून आमकां सारकें कळीत जाता. मोरये मायेचें दुसरें दर्शन. थंयसर उदकाचो व्हाळ आसल्या निमती आपल्या आवयन आपल्या भयणी सांगाता वा इश्टीण सांगाता थंयसर वेचें आडवारल्लें. पूण बर्नडेट परत त्या जाग्याक वचूंक आशेता आनी आपली आवयची सहमती घेता. पूण त्या जाग्यार पावच्या पयलें ती इगर्जीक वतात. इगर्जीक वचून एक ल्हानशें सिसलेंत पवित्र उदक ती घेतात. आदमेंत वय. आनी अशें ती पयण करून त्या जाग्यार ती पावतात. थंयसर ती दिंबेर पडून त्या गोठ्या मुखार ती मागोवंक सुरू करतात. आनी थोड्याच घडयांनी थंयसर मोरी माई परतेन प्रत्यक्ष जाता. परतेन तांकां दिश्टीक पडटा. प्रत्येक जावन बर्नडेटाक दिश्टीक पडटा. तेन्ना बर्नडेट आपल्या हातांत आसली सिसली उक्तें करता आनी तें उदक त्या दर्शनाचेर शिंपडयता. कारण इतलेंच ताका कळीत जावंक आसलें ती न्हीज जावन मोरी मायंगी वा कोटी सकत. पूण जेन्ना बर्नडेट परत परत तें उदक शिंपडयता तेन्ना मोरये मायेच्या वदनार तो हांसो सोडत वेता. आनी अशें तेर्स आखेर जातना मोरी माय थंय तावन पेंच जाता. तर आमी तिसरें दर्शन पळोवया. आतां बर्नडेट पाटींग गांवांक आयिल्ल्या उपरांत, घरा आयिल्ल्या उपरांत तें ताच्या आवय कडेन, आपल्या सेस्समारच्या लोकां कडेन ताका मेळिल्ल्या दर्शना विशीं सांगता.
उपरांत तो लोक कितें करता, ताची सेसंबरची कितें करतात, ती म्हणटात परत्यान ती स्त्री तुका दिश्टीक पडा तर एक पेन काण घे, एक पेपर काण घे आनी त्या स्त्रियेचें नांव कितें, तिची वळख कितें म्हूण तिचे कडेन विचार. आनी अशें फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर परत बर्नडेट त्या गोट्या सशीन पावले वेळी परत मोरी थंयसर ताका दिश्टीक पडटा आनी तें आपलें पेन आनी पेपर घेवन तुजें नांव कितें, तुजी वळख कितें म्हाका सांग म्हूण ती मोरये कडेन विनंती करतना पयले फावटी मोरयेच्या तोंडांतावन उतरां सुटतात आनी मोरी उलोवंक लागता. सायबीण माई बेर्नडेटा लागीं उलयली आनी मस्त ती उलयल्या बेर्नडेटा लागीं. बेर्नडेटान कितें करूंक जाय, विगारान थंयच्या कितें करूंक जाय, लोकांनी कितें करूंक जाय आनी तिचें नांव आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हणून तिणें सांगलें. म्हळ्यार हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जल्मतानाच, कुसव्यांत आसतानाच कथावीण जावन निश्कळंक जावन आयिल्ल्या म्हणलो एक संदेश बेर्नडेटाक लुर्द सायबीण दिता. तिणें सांगिल्ले थोडे विशय आसात, भोव आमकां इम्पॉर्टंट, भोव प्रमुख विशय. हांव कितें सांगता तें तुवें बरोवची गरज ना. म्हळ्यार बेर्नडेट पेपर आनी पेन घेवन गेल्लें, खंयची तुवें बरोवचीच गरज ना, तुका पुरो उडासाक उरतलें, हांव ती सकत दिता म्हणून सांगिल्लें जावंक पुरो मोरी मायेन. दुसरें, ह्या संवसारांत तुका संतोश मेळचो ना, तुज्या मुखल्या जिवितांत खरो संतोश तुका लाभतलो. तिसरें, 15 दीस तुवें निरंतर सुखय नासतना हांगा येवंक जाय, येवंक जाता गी म्हणून एक सवाल विचारिल्लें आसा. चवथें, पातक्यां खातीर तूं माग, पातक्यां खातीर लोकां कडेन मागोवंक सांग. 8व्या दर्शनांत ही सायबीण माई बेर्नडेटाक दिश्टीक पडोवन म्हणटा, पेनेन्स 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 3 फावटी, प्राजीत प्राजीत प्राजीत. प्राजीत करा, तूं प्राजीत कर, पातक्यां खातीर तूं प्राजीत कर. आनी प्राजीत करता आनी पातकां खातीर मागता म्हणून संकेत जावन तूं धरणीर बागोवन धरणीचो उमो हाडगे म्हणटा. आनी तक्षण बेर्नडेट धरणीर बाग वता आनी उमो हाडून घेता, ताचें एक कलतेपणान. उपरांत थंयच ग्रोट्या लागीं आशिल्ल्या एका झाडाचो कोडू पालो खावंक सांगता. तो पालोय बेर्नडेट खाता. 9व्या दर्शनांत मजबील ग्रोट्या लागीं मोरी माई ह्या बेर्नडेटाक उदक पिये म्हणटा. ग्रोट्या लागीं त्या कडपा वयर पळयतना उदक ना. शर्मेल्लें हें बेर्नडेट मोरी मायेच्या तोंडाक पळयता आनी मोरी माय ताका परत दाखयता, आरे थंय आसा थंय आसा. पूण बेर्नडेटाक दिसना. थंय त्या जाग्यार वचून माती ताच्यात हातांत उस्तून उस्तून काडटना इल्लें उदक एक झर थंय उपजता आनी इल्लें माती काडटा. तें उदक मोड्डी कदळ उदक कशें पिवचें म्हणलें एक दुबाव ताका येता. म्हळ्यार तें पिडेस्त आसलें आनी इल्लें नितळ जाल्या उपरांत उदक पियेता आनी ताचें तोंडी धुता. उदक पिये आनी तुका नितळ कर म्हणून मोरी मायेन सांगिल्लें आनी बेर्नडेट तशेंच करता. 13व्या दर्शनांत मोरी माई बेर्नडेटाक सांगता, तूं वच विगाराक मेळ आनी हांगासर एक कोपेल बांदूंक सांग. तशेंच लोकांनी हांगासर पुरुशां वर येवन म्हाका मान करूंक जाय हो संदेश दिता. बेर्नडेट विगारा सरशीं येता. विगारा सरशीं ताणें कितें पळयल्लें तें सांगतना हो विगार पातयेना. कोपेल बांदूंक जाय ह्या भुरग्यान म्हाका सांगचें गी म्हणून ताका सांगून ताका जोर केलें जावंक की पुरो. आनी एक फावटी तुका जर तर ती स्त्री ती नारी दिश्टीक पडत तर तिचें नांव कितें तूं विचार म्हणून सांगून धाडटा. बेर्नडेटाक मुखले फावटी
तिस्मुरी डिस्ट्रिक्ट पडुल्ल्या वेळार बर्नदती सारता तुजें नांव कितें ही मुरी माई हांसून सांगता आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हळ्यार हांव खतावीण निश्कळंक मोरी म्हज्या आवयच्या कुशींतावनूच आसतनाच हांव निश्कळंक जावन आसलें हांव खतावीण जावन आसलें सायबाच्या त्या पातकाचो परिणाम म्हजेर पडोवंक ना म्हणून तीच मोरी माई बेर्नादिताक सांगता पूण आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हें बेर्नादिताक नवेंच येदोळस आयकूंक ना पूण 4 वर्सां पयलें 1854 पाप साहेबान हो एक डॉग्मा म्हळ्यार एक बावार्थाचें सत आमी पातयेवचें आसलें आय एम द मेरी इज द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हो ताणें परगट केल्लो बेर्नादेत ल्हान भुरगें कांय कळीत ना टवळ तिका समजूंक ना हें घडीत घडलें मार्चाच्या 25 तारखेर मोरयेक इजबी हाडिल्ल्या फेस्ता दिसा उपरांत वर्सां पाशार जाताना त्या जाग्यार मस्त रिवाजी संप्रदाय सुरू जाल्यो दाखल्याक वातीचो पुरशांव ह्या मेणाच्या वातीच्या पुरशांवांकी एक भोवपुरबायची चरित्र आसा फेब्रुवारीच्या 19 तारखेर सकाळींच्या 6:30 वरार बर्नडीट आपल्या हातांनी जळची वात घेवन त्या ग्रोटे स्टेशन पावुल्लें आनी ताचे सांगता ताची आवय तेगा मावश्यो ताची व्हडली माय आनी गांवचो थोडो लोक आनी मोगांची वय मोगाची ती आपल्या हातांनी जळची वात घेवन त्या ग्रोटे स्टेशन पावुल्लीं कारण इतलेंच हें भुरगें सत उलयता गे म्हूण सोदून काडच्या खातीर आनी अशें बर्नडीट त्या ग्रोट्या मुखार दिंबेर पडोवन आपल्या हातांत जळची वात घेवन मागता आसतना एक ताळो आयकता एक किंकराट मारसो ताळो म्हज्या तावन पयस वच म्हज्या तावन पयस सर आनी त्या घडये बर्नडीटा कळून येता हो ताळो खोट्या सक्तेचो आनी ताका तें समजता जेजू जावन आसा जिवीत दिवचो उजवाड आनी त्या उजवाडा मुखार सर्व वायट सक्त्यो पयस वतात नपयस जातात तर त्या दिसा तावन त्या गांवांत लोकांनी वाती घेवन पुरशांव करची एक रिवाज प्रारंभ केली हाका एक पुरक जावन आनी एक गडीत आसा बर्नडीटाक मरी 17व्या फावटी दिश्टीक पडल्या वेळी ते दिंबयेर पडोवन आपल्या हातांत एका हातांत कोंत एका हातांत मेणाची वात घेवन ते मागून आसतना थंयसर ताच्या मेणाच्या वातीच्या तें हून मेण आपल्या हातांनी पडटना ताका दूख भोगना आनी थोड्याच घडयांनी ती सगळी वात जोडून आपल्या हाताचेर उजो पेट्टना ताका कितेंच भोगना दूख भोगना आनी हाका एक साक्ष जावन डॉक्टर डोजस तो साक्ष दिता आनी म्हणटा उपरांत ताणें परीक्षा करतना बर्नडीच्या हातांत थंयसर घाई नातल्ले थंयसर पड नातल्ले मेण पडोल्लें पूण घाई नातल्ले अशें तो साक्ष दिवंक लागता खंडीत जावन बर्नडीटाक मोरयेचें दर्शन जालां हर एक दीस रातीच्या 9 वरांचेर लोकांनी जळची मेणाची वात घेवन मोरयेचे इमाज पुरशांवार व्हरून कोणतसो तेर्स म्हणची रिवाज प्रारंभ केली आनी आजून हर एक दीस सांजेर रातीक 9 वरांचेर लोक सर्व यात्रीक लोक विविध गांवचो लोक मोरयेचें रुपलें घेवन कोणतासो तेर्स ती म्हणटात विविध बसांनी 5 कण तेर्स म्हणून थंयसरची भक्त ती आदारतात मेणाचो पुरशांव मात्र न्ही थंयसर आसच्या थोड्यांत लोकांनी न्हांवचें वा तें आसलें तें पवित्र उदक पियोवचें आमी आयकलां आनी जायतो पिडेस्त लोक गूण जावन फाटीं आयिल्लें आमी आयकलां हाकाय एक भोव परबायची चरित्र आसा लुड्स शहराक यात्रेक पयण करून वचचें जाल्यार लुर्ज सायबिणीचें या लुर्जाचें उदक हाचो एक प्रमुख वांटो आमी पळयलां लुर्ज सायबिणीच्या त्याच रुपण्याच्यो प्लास्टिकाच्यो बोतल्यो दुसरे ससल्यांनी लोकांनी उदक भरून वय घरा हाडून दवरचें गेल्ली सकड तें करतात थंय उदक हाडचें मात्र न्ही थंय गेल्या उपरांत वचून उदक पियेतात सांगत आस
आतां आनी एक संप्रदाय एक विधी थंय आसा. लोक थंय गेल्लो वातीचो पुरशांव खंडीत काडटात, येवकरेचो पुरशांव खंडीत काडटात, उपरांत थंय न्हांवकी वेतात. न्हांवक थंय व्हडली सकाळीं 9 वरां जाता, व्हडली क्यू थंय वचून. तुम्ही गेलात थंय? हांव गेलां पळय. थंय वचून न्हांवक आनी न्हांवच्या पयलें एक मागणें म्हणूंक आसा. सबार जाणांक थंय एक बरेंपण लाभलां. कुडीची भलायकी म्हणून मात्र न्हय, एका रितीची आत्मीक एक नैतीक बरेंपण तांकां लाभलां. आनी सबारांक तें न्हांवन जाल्ल्या उपरांत एका रितीची तृप्ती, एक शांत समाधान भोगलां. म्हळ्यार त्या उदकांत कसली एक सकत आसा. कित्याक ह्या उदकाक एक सकत आसा. मोरीमाय डिस्ट्रिक्ट पडच्या पयलें ते ह्या उदकाचे झरीची कसलीशी एक जळक नातली. पूण त्या कोडपा वयर ह्या मोरीमायेन बेर्नादेताक वचूं तूं उदक पिये म्हणटानाय ताकाय अजाप जाल्लें. कोणाक? बेर्नादेताक अजाप जाल्लें. म्हळ्यार थंय उदक ना. उपरांत मोरीमायेन सांगिल्ले बरीच तिणें केलें. थंय उदक वाडलें आनी आतां हर एका हप्त्यांत तें उदक निरंतर वळचें तें उदक तांणी मेजलां. 35,000 गॅलन. म्हळ्यार एक गॅलन म्हळ्यार लगभग एक 4 लिटर. म्हळ्यार तितलें उदक हर एक दीस सुकनासतना, आजुनी सुकनासतना निरंतरी ती झर वळोन आयल्या. आनी ही झर खंय ती झर उपजाता थंय बऱ्या ग्लासांनी घालून बरें करून शृंगार आयलां. सोबीत दिसता तें उदक सकयल पडचें. ती एक दृश्य पळोवंक की एक मस्त आमकां एक मस्त संतोश भोगता, मस्त सोबीत आमकां दिसता. म्हळ्यार ह्या उदकांत एक सकत आसा म्हणलें एक चिंताप ह्या लोकांचो. कित्याक ही झर अशी एक अजाप. झर नातली मोरयेन सांगलें, तक्षण थंय झर उठली. आनी अशें हें झरच एक अजाप जाल्या उपरांत थंय वळचें उदक की खंडीत एक अजाप आमच्या जिवितांत एक विस्मीत करता म्हणलो भावार्थ त्या पैण्यारांचो ह्या पिड्यांचो. लोक उदकांत नाता वय तांकां बरेंपण लाभता, पूण अदीक बरेंपण लाभचें येवकरिस्ताच्या पुरशां वेळार आनी आराधना वेळार. वय लूड्स पुनशेत मोरयेक समर्पून दिलां, पूण थंयसर अदीक मान आनी महिमा येवकरिस्तीक बलिदानाक. आनी हाका साक्ष जावन हर एक दीस सबार मिसांची बलिदानां थंयसर भेटयतात. आनी प्रत्येक जावन सांजेर 5 वरांचेर थंयसर आसलेल्या त्या सँक्च्युरीर वा आल्तारीर, ग्रोटो लागीं आसच्या त्या आल्तारीर एक संभ्रमीक मीस थंयसर हर एक दीस याजक भेटयतात. आनी मिसा उपरांत संभ्रमीक रितीन परगट रितीन येवकरिस्ताचो पुरशांव ती काडटात. ताच्या उपरांत फाटीं येवन येवकरिस्तीक आराधन थंयसर भेटयतात. उपरांत पिडेस्तांची मागणी, थंयसर आशिर्वाद. आनी दाखले आसात सबार अजापां ह्या येवकरिस्तीक बलिदाना मुखांतर आनी आराधना मुखांतर घडल्लीं. आनी तुमकां कसलो संदेश मेळटा? संदेश इतलोच, मरी माय आमकां जेजूसाचेर वचूंक एक हातेर जावन आसा. मरी माय आमकां येवकरिस्तीक जेजूक मेळोवंक एक कुमोक जावन आसा. अशें आज हें पुनशेत भोव नावाडदीक जालां. आज आमकां पळयतना सक्कट सोबीत दिसता. प्रत्येक जावन युट्यूबार टीव्हीर पळयतना थंयसर जावचें तें बरेंपण आमकां एकदम खुशी जाता. पूण हाच्या फाटली चरित्रां भोव कश्टांची. आनी थंयसर सुरवेतावनूच बर्नाडिनाकच जायते कश्ट आसले. वय बर्नाडेताक जायते कश्ट मेळ्ळ्यात. आनी ही उतरां मरयेनच सांगिल्लीं, तुका ह्या संवसारांत संतोश मेळचो ना, तुका मुखल्या जिवितांतच खरो संतोश लाभतलो. फेब्रुवारीच्या त्या 11 तारखेतावनूच हिका मस्त कश्ट आसले. म्हळ्यार त्या दिसा तिणें दर्शन पळयलें. दर्शन कशें सांगचें तिका दैर पावोंक ना. सांजेर रडोवंक सुरू करता. उपरांत बाकीचीं दोगां आसलीं थंय ताचे भयण कितें जालें तें घडत सांगता. तवळ आवय ताका धमकी दिता आनी मुखार तुवें वचोंक नजो. बापूय दुबावता. बापूय दुबावता आनी बापूय ताका गोजी करता, तुवें वचोंक नजो. अशें 1, 2, 3 फावटी असलीं घडितां घडटना खबर
बेगीनच गांवांत पयस वय गांवांत पयस जाता सगळ्यांनी लागशिल्ल्यांनी फ्रिगजीन सगळ्यांनी पयस जाता कुटुंबाची शेजारची गांवचो लोकी एक आसक्तायेन क्युरियोसिटी म्हणटा त्या एका मनोभावार कितें जाता म्हूण पळोवंक वेतात थंय थोडे फावटी 100 लोक आसलो थोडे फावटी 500 लोक आसलो पूण 100 लोक जावन दी 500 लोक जावन दी मोरयेक त्या एकच जाग्यार डिस्ट्रिक्ट पडली 18 फावटी एकच जाग्यार ती डिस्ट्रिक्ट पडली आनी ह्या 18 फावटी बेर्नाडेतान मात्र मोरयेक पळयलें दुसऱ्यांनी कोणूय पळोवंक ना थंय पुलीस गेले थंय सिटीचो कोण तो कमिशनर गेलो मुन्सिपालिटीचो तो मेयर पुरो सकडी गेले तो टॅक्स कलेक्टर कोण गे आसलो ताकाय धाडले हे जाका गेले सकडांक एक दुबाव जालो शिवाय तांकां एक पातयेणी त्या घडये आयिल्ली ना पूण ही पातयेणी लोकांक आयिल्ली क्रमेण जावन अशें 4 वर्सां उपरांत देसाच्या बिस्पान वय हो एक जागो पवित्र जागो हांगा करी जावन मोरी माई डिस्ट्रिक्ट पडल्या म्हणून अधिकृत जावन परगट केलें आनी तें एक कॉपेल बांदलें उपरांत 1902 1902 इसवेंत रोजर मायेक एक इगर्ज बांदली आनी 1950 पापसाय पियूस 10व्याक समर्पीत जाल्ली एक व्हड इगर्ज आज आमकां पळोवंक मेळटा आनी एक हांगासर एक विशय आमी विसरून गेल्या बेर्नाडेताचे जिविता विशयांत नेगे 18 फावटी मोरी डिस्ट्रिक्ट पडली उपरांत तिचें जिवीत कसलें ती कशी आसली तें आमकां आमी समजाचें वय उपरांत 22 वर्सांच्या प्रायर बेर्नाडेटाक एक धर्म भयण जायची म्हणली आशा उपजाता आनी अशें तांच्या गांवांत आसच्या त्या ग्रेट कार्मेल ह्या कॉवेंतांत मठवासी जिणी जियेचें म्हणली तिका आशा आसता कठीण प्राजीत करून आपली जिणी जियोंक ती आशेता पूण तिची भलायकी दळस बिगडून गेल्ली अस्थमा तिका आसलें आनी ह्या वरवीं तळ्या एका कॉवेंतांत तिका वचूंक साध्य नासलें आनी ती कितें करता थंयसर आशिल्ल्या सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी म्हणल्या संस्थ्याक वा त्या कॉवेंताक ती वेता आनी थंयसर वचून आपल्या धार्मीक जिणेची सुरवात करता आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार तिची सेवा सडीत सेवा तिका करूंक जावंक ना साक्रिस्तींत आल्तार सोबोवची लुकटां शिंवचीं वा मिसाच्या बलिदानाक जावंक पडची ती मुस्ताकी शिंवची असलें काम ती करनासली आनी अशें तिची सर्व सांगाती तिच्या ह्या कालतेपणांतय तिच्या ह्या मुग्धपणांतय ती विजमीत पावतात संतोश पावतात पूण थंयसर लुड्स गांवांत येदोळूच बेसिलिका ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन थंयसर बांदूंक तांणी सुरू केल्लें पूण त्या वेळार त्या बेसिलिकाच्या उक्तावणाक एका थंयसर वचूंक जावना तिच्या पिडे निमती पूण क्रमेण दिसान दीस बेर्नाडेटाची भलायकी बिगडून आयली आनी क्रमेण अस्थमा उपरांत ट्युबरक्युलोसीस म्हणल्या ह्या पिडेक तें वळख जालें आनी 12 म्हयने हांतुरणारच तें आसलें आनी एक दीस कोणतासो तेस म्हणटनाच ताणें आपलो प्राण आपलो पवित्र आत्मो सोबीत आत्मो जेजूक ताणें अर्पून दिलो अशें ताच्या मरणा उपरांत ताच्या विणवण्या मुखांतर सबार अजापां घडलीं हें समजोवन पवित्र सभेन तिका बागेवंत आनी सांतीण म्हूण प्रसार केलें खंडीत जावन ह्या भोव अपुर्बायच्या सोबीत सांता बेर्नाडेटा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय कित्याक तिच्या मुखांतर आमकां लुड्स मायेची वळख मेळ्ळ्या आनी तिच्या मुखांतर आमी जेजूक लागशिल्ले जाल्या आनी तिच्या मुखांतर मोरी माय कातावीण काळजाचें म्हूण आमकां खचीत जालां आनी त्या देखूनच तें गीत आमी गायता पळय आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया मोगाच्या न्हू मोदी सायबिणीच्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी आसां
आनी ह्या वेळी सांत बर्नडीट सुबरूस हिणें सांगिल्ली एक सांगणी खंडीत जावन आमकां एक प्रेरण दिता. ती म्हणटा, हांव म्हजी जिणी मोग करूनच करसितली. मोग करणारांक कश्ट जावं, दूख जावं, बेजाराय जावं, कसलेंच निराश हाडना. तांकां आनीक चड मोग करूंक प्रेरण दिता. तें देखून हांव म्हजी जिणी मोग करूनच करसितली. भगवंत लूर्द माये आम्हा बसत विनाती कर.